Viewers, welcome back to Journal Speak. We are discussing expectations from the Assembly, and we have two of Goa's leading journalists, Sadhguru Patil and Sohiru Velep in our studios. तर सोहिरू, आम्ही उलयताले की काँग्रेसचे आमदारांनी दिगंबर कामतीन, एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान खूपशे प्रश्न विचारला. पण खरो एक मुद्दो हा की सगळ्यात चड प्रश्न जे नोंद जाल्यात अजूनपर्यंत आणि ते अपक्ष उमेदवार विजय सरदेसायचे. तर विजय सरदेसाय फर्स्ट टाइम MLA, इंडिपेंडेंट MLA, ट्रुली अनअटॅच्ड MLA एज वी सी इट टुडे. तर हाजो रोल विधानसभेत कितें आसतलो तुजी कोतान कसो आसतलो? सध्या तर विरोधक सध्या विरोधी बाकाचेर आसा तो, ते क्लियर आसा. आणि कितें अजूनपर्यंत जे ताणें प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्या, स्टेटमेंट्स घेतले, ताजे प्लस पॉयंट कितें उदक म्हणल्या पाहिजे. दिगंबराक परिकर काउंटर करपाक शकता, फाटल्या सरकारान केलें म्हणजे हो एक फायदो आसा. आतां तो काँग्रेसमॅनूय ना, तुजी काँग्रेसीन केलें म्हणूंक शकना, अपक्ष आसा. सो तेन्ना तो रुलींग डिस्पेन्सेशन आशिल्लो, तो आमदारी नाशिल्लो. दोन्ही गजाली उलोवंक शकता. सत्ताधाऱ्याचे उलयतलो आनी विरोधकांचे उलयतलो. म्हणजे विरोधक म्हणजे काँग्रेसीचेरूय कांय गजाली तो ह्या सरकार फाटल्या सरकारान अशें केल्लें उलोवपाक खूब खूब फ्रिडम आहा ताका उलोवपा खातीर. सो तो एक ताका प्लस पॉयंट आसा. बाकीच्या अपक्षा मदीं म्हाका दिसना अजून तरी रोहन खंवटेंनी खूब प्रश्न विचारले अशें आयकूं येता. नरेश सवाल तशें येना. बेंजामीन सिल्वा आनी आवेर्तान फुर्तादो हे रुलींग हातूंकच आसा, सपोर्ट करतात. तर ह्या हातूंत सद्गुरू विजय सरदेसायची भुमिका एज एन ऑपोजिशन, म्हणजे जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन स्वता कांय परफॉर्मन्स जावचें ना अशें दिसता आमकां, तेन्ना तुमकां कितें दिसता की विजय निवडून आल्यानंतर रोखडेच सांगलेलें की आपण नेहमी विरोधान बसतलो, आपण काय सरकाराक पाठिंबो बीन दिवपाचो ना म्हणून. त्यामुळे त्याची भूमिका ही सारकी आसा आणि तो काही तटस्थपणे सरकाराक प्रश्न विचारतलो. दुसरे ताजे कडेन वक्तृत्व आसा, दुसरो ताका अभ्यासूय आसा, ताका विशय कळटा. सो काही आमदार आनी ताच्या भितर फरक आसा थोडो त्या बाबतींत. सो तो सरकाराक किंवा काही मंत्र्यांक मातसो जाम करपा सारके प्रश्न निश्चितच विचारतलो. रिजनल प्लानाचो विशय आसा, पर्यावरणाचो विशय आसा, शेतांचो विशय आसा, ताच्या मतदारसंघांतली ST कम्युनिटीचो विशय आसा आणि वाडती कन्स्ट्रक्शनां आहे ते जे तो विशय नेहमी घेता अशा विशयांचेर म्हाका दिसता तो विचारतलो. विशेषतः मायनिंगेचेर तो एग्रेसीव आसा, इल्लिगल मायनिंग. पावसाळ्यान सुद्दां सरकारान एकदां हे दिल्लें की मायनिंगेचे ट्रक व्हरपाक मान्यता दिल्ली. सो अशा प्रकारचे सरकारची मदीं मदीं पिलां सोडटा, ताचेर आक्रमकपणे कोणी तरी आवाज उठोवपाची गरज आसा. आणि विजया कडल्यान त्या दृश्टीन केवळ फातोर्डाचीच न्हू तर गोंयच्या अनेक लोकांची अपेक्षा आसा की तो आपल्या भुमिकेक न्याय दितलो अशें दिसता. नॉट रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट समज गोंयचे प्रश्न जे आसा बंधन खंयच ना ताका सध्या. ताची एडवांटेज इज नायदर हियर नॉट देयर. दुसरी एक एडवांटेज आहा ताका की विरोधी पक्ष जो आसा तो पराभवा नंतर अजून गलीत गात्र जाल्ल्या हरकत आसा. हांव तर असो म्हणटा की काँग्रेसीक आपूण सुदारला हे दाखोवन दिवपाची हें अधिवेशन संदी आसा. आपण सत्तेर आसतना चुको केल्यो, परंतु विरोधान आसतना तरी आपण चुको करचो ना. आपण लोकांच्या प्रश्ना बद्दल संवेदनशील आसा, आपण लोकांचे प्रश्न हिरिरीन मांडटा हे दाखोवन दिवपाची संदी काँग्रेसीक दिल्या. काँग्रेस चड वीक जातली तितली विजय सरदेसाय सारखे काही आमदारांक आपलो प्रभाव दाखोवपाची संदी मेळटली विधानसभेत. म्हणजे हे 20 दिसा सेशन जाल्ल्यान काँग्रेसीक चड स्कोप आसा आपले. आतां 20 दिसा सेशन सोयरू जनरली 2 दीस म्हाका दिसता पयली गव्हर्नन्स एड्रेसाचे जो मोशन थँक्स मोशन आहा ताजे बद्दल, 3 दीस जनरल डिस्कशन अबाउट द बजेट, मागीर 15 दीस सप्लिमेंटरी डिमांड्स अँड फ्रायडेज आर केप्ट फॉर प्रायवेट बिझनेस. तातूंत ऑलरेडी कितें 8 रेझोल्युशन आयल्या, प्रायवेट मेंबर्स बिलांय कितें तरी 3-4 कितें आयल्या दिसता म्हाका. तर प्रायवेट मेंबर बिलाचो इफेक्ट कितले जावपाक शकता, कितें येवपाक शकता हे अधिवेशनात? म्हाका ह्या फावटी तरी म्हाका दिसना व्हडलें, कारण सत्ताधारी म्हणजे पूर्ण म्हणजे रुलींग जो ग्रूप आसा तो फूल मेजॉरिटी आसा. तेन्ना प्रायवेट मेंबर जी बिल आसा पळय, म्हाका दिसना तेजे व्हडलो इफेक्ट जातलो म्हणून. सत्ताधाऱ्या कडल्यान जर खंय एखादें प्रायवेट मेंबर बील आयले जाल्यार ताजे इफेक्ट जावंक शकता. फाटले असेंब्ली वेळार आमी एक पळयल्लें की मस्त रिगार्डींग MPT संदर्भान कितें तरी एक आनी CRA संदर्भान अशीं 2च बिलां फाटल्या 5 वर्सां म्हणजे म्हायती प्रमाणे ती प्रायवेट मेंबर बील एडॉप्ट जाल्ली. ह्या फावटी ते चान्सीस कमी आसतले, पण विशय कशे आसा त्या प्रमाणे आसूं शकता तेव्हा आसा. रवींद्र भवना सारको विषय लोक खूपदा प्रत्येक मतदारसंघाक आमदाराक दिसता की आपल्या मतदारसंघान आसचो म्हणून, त्यामुळे त्या बाबतचे प्रायवेट ठराव येऊ शकता. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत जो गोंधळ आसा म्हणजे सरकारी शाळांक अजून बस गाड्योच मेळना, प्रायवेट शाळांक बसीस मेवळे, त्यामुळे भुरगीं प्रायवेट शाळेन वता, सरकारी शाळेन येवपाक सोदना. गव्हर्मेंट सरकारी शाळा एमलगेट करपाक पळयता, अनेक वाड्या वयल्यो शाळा बंद जातल्यो. हे जे विशय आसात ते प्रायवेट ठरावान काही येतले अशें म्हाका दिसता. दुसरे फर्स्ट टायम अशें एक हें जालां
की शुक्रवार हो केवळ प्रायव्हेट बिझनेस डे म्हणून दवरूं ना तेंच्यांनी. गव्हर्नमेंट बिझनेसूय घेवपाचो, नाल्यार तो 20चे 30 दीस करपाची पडपाची तांकां असेंब्ली. त्यामुळे ते हें जातलें. दुसरें प्रायव्हेट विधेयकां मांडपाक लोकांक अशा प्रकारची संदी मेळटली. प्रायव्हेट बिलां खूब कमी मांडटाले. आतां एकदां मनोहर पर्रीकरान मांडलेले ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाचेर प्रायव्हेट बील, पांडुरंग रावतान मांडलेले, दयानंद नार्वेकर काही विशयांचे प्रायव्हेट बिल्स मांडटालो. जे आमदार अभ्यास करपी आसात ते आनी अनुभवी आसात तेच प्रायव्हेट मेंबर्स बील मांडटा. ठराव सगळेच आमदार हाडटा. त्यामुळे कोण रवींद्र भवन जाय म्हणटालो, कोण आपल्या मतदारसंघान उदक येना, कॉंग्रॅच्युलेट कर, तसले तर खूब येतले कॉंग्रॅच्युलेट करपाचे. आनी अशा विशयाचेर 1.5 वर्स उलोवपाचें हें जालां. हो मुद्दो एक आसा की बाबा विधानसभेचो टायम हो व्हॅल्युएबल टायम, हो लोकांचे पयशांनी एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक एक्सचेकर एक वेळ आसा. हातूंत कसले मुद्दे येवचे आनी कितें येवचे न्ही हातूंत एक फाटल्या हांवें तरी पयल्या फाटल्या 5 वर्सान की अभिनंदनाचे ठराव किंवा बाकीचे अशे 1 वर 1.5 वर उलोवपाचे कोणाचे फिचाराचे आनी हे अशें खूब जाल्ले आसा. म्हाका दिसता की लोकांचे जे ज्वलंत प्रश्न आसा आनी कांय इवन क्वेश्चन्स आसा येता पळय ते आपले अमुकूच वाड्यावयले गटाराचे गीत जाले अशे तरेचे प्रश्न आसता. वो थंय म्हाका दिसना विधानसभेत ते विशय डिस्कस करपाक. आनी हे मुद्दे गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी ते ब्युरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट सॉल्व करपाक शकता त्या लेवलाचे. हांगा जर लोकांचे ज्वलंत प्रश्न खुबशे आसा. आतां सदगुरू सांगले ते प्रश्न आसा. उदकाचे लोकांक कितें जाय आतां एक आसा म्हणजे इन जनरल कितें एसेंब्ली घेत रावता आतां म्हारगाय कमी जायना लोकांचे येता एसेंब्लीचे बद्दल लोकांक कशें आसचें तें खबर ना. अशे हे जे विशय आसा पळय ते ज्वलंत प्रश्नाचेर थंय डिस्कशन जावंक जाय. ते कशें जावंक जाय. कांय प्रश्न अशे आसता थंय सगळ्यांनी एकमतान ते मांडपाक जाय, एडॉप्ट करपाक जाय. आतां कॅरोसिनाचो एक प्रश्न सांगा. सेंट्रलान आमकां 74% कॅरोसीन कमी केल्लें आसा. अजून आतां गोंयांत गॅस कनेक्शन चड आसा अशें निमी दिवन तें केल्लें आसा. पूण गोंयचो प्रश्न वेगळो. प्रत्येक गोंयकार कशें गॅस कनेक्शन आसलें ते घरांत 4-5 लिटर पेट्रोल दवरतात म्हणजे कॅरोसीन दवरतात. सो तें आसा. परत आमचे हे आसा कोण नुस्तेकार म्हणजे तांकां बोटी जाय पडटा. अशे वेळार हो म्हजे कोतान तरी सम सिरियस प्रश्न आनी तो प्रश्न मांडलो जाल्यार सत्ताधारी कारण सेंटराक काँग्रेस आघाडी सरकार आसा. अशे वेळार सगळ्यांनी एकमतान तो प्रश्न थंय मांडून 74% मेळना तरी सादारण 50% तरी आमकां मेळटलो. बोटी हे आसा पळय आमचे पारंपारीक नुस्तेमार आसा पळय ताचे खातीर कॅरोसीन म्हत्वाचें. आतां कोण ते चोरी विकताले कोण हातगाडी विकताले ते बरें ते बंद कर आमकां येना. असले विशय आसा तेन्ना सगळ्यांनी हे ज्वलंत प्रश्न लोकांचे आमकां दिसता ते बारीक कॅरोसीन म्हणून. पण असल्या विशयाचेर ते डिस्कशन जावन एक कन्सेन्सस येवन सरकारा कडेन कितें तरी मागचे विधानसभेन अशें बरोबर. तुमकां कितें म्हणपाचें हाजेर म्हणजे मुद्दे जे सभेत बरोबर विधानसभेन काही दर्जेदार विशयांचेर चर्चा जावची अशी लोकांची अपेक्षा आसा. म्हणजे गेल्या विधानसभेन जे विशय येताले तेच प्रश्न जरी विरोधकांनी ठरयले की आपण ह्या सरकार मुखार मांडटलो आनी ताजे ते सुटावो करून घेतलो प्रश्न किंवा ताजी उत्तरां मेळयतले तरी सुद्धा एक बरी दर्जेदार चर्चा जावं शकता. नंतर बरी माहिती येवं शकता. सगळेच प्रश्न मांडले किंवा सगळेच विशयांचेर चर्चा जाता अशी ना. अनस्टार्ट म्हणून शेकडो आनी हजारो प्रश्न उरतात तशेंच. पण बरी स्टॅटिस्टिक्स बरी माहिती कितें चल्लां सरकारा भितर प्रशासनान कितें चल्लां हाजी माहिती विरोधक काडूं शकतले. दुसरे कडेन काही आमी ह्या पूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशना पयलीं की व्यक्तिगत विशयांचेर केन्ना चिखल फेक करप. तुमी सरकारान आसतना अशें करताले तुमी विरोधान आसतना तशें करताले अशे विशय काडून डिवचपाचे अश्यो गोष्टी ह्या अधिवेशनान जावूं जायना अशी एक अपेक्षा आसा. बाबू बरोबर दितालो पर्रीकराचे बी हें करतालो ना. पण हे जे बाबू आसगांवकारांनी मनोहर पर्रीकराल जे पळय जुगलबंदी किंवा रवी नाईक जेन्ना आन्सर करतालो तेणे एक वेगळे प्रकारचे म्हणजे इट वॉज अ विज्युअल जे पळय असेंब्ली यूज टू बी अ विज्युअल ट्रीट अशी ह्या फाटी जावपाक शकता. लिडर कशें आसूं पूण तांचे आमकां एक हें दिसतलें तेन्ना उणें पण दिसतलें ह्या फुडें जो वायब्रंट असेंब्ली जी आमी म्हणटात ज्या जाग्यार एकटो मनीस दुसरे अटॅक करता दुसरो रिस्पॉन्ड करता तातूंतल्यान कितें तरी शेवटी बरें घडपाक शकता हातूंतल्यान सुद्दां. आतां नवे खुबशे आमदार आसा तांचे आमी आजून परफॉर्मन्स पळोवंक ना. तातूंत कांय मनीस तशें तयार जावंक शकता. पण हे प्रकर्शन जाणवतलें हें सामकें की सगळे सिरियस गजालीचेर डिस्कशन जालें मदीं एक विनोद जावपाक जाय आसता अशे तरेचे कांय प्रकार आसता. ते हे जे कांय लोक आतां ना असेंब्लीक ना ह्या फावटी ते प्रकर्शन जाणवतले सामकें. सबंद विधानसभेचे प्रोसिडींग्स कंडक्ट करपी स्पीकर आसता. स्पीकर आमचो ह्या फाटी आसा तो तसो हांव म्हणजे नॉट इन अ बॅड वे बट ही इज इनएक्सपिरियन्स्ड. तर स्पीकराचे हातूंतल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें फ्रॉम द स्पीकर्स पॉयंट ऑफ व्यू. आतां राजन आलेकर स्पीकर आसा जरी स्पीकर म्हणून जरी अनुभव कमी आसलो तरी अभ्यास विशयाचे अभ्यास खूब आसा.
हातूंतल्यान म्हाका दिसता की आनी दुसरी गजाल ताका डिसिप्लीन ते काही केडारांतल्यान आयिल्ले BJP RSS अशा तरेचे सो डिसिप्लीन म्हाका दिसता तें अशें की तांचे कडल्यान आमी कांय अपेक्षा धरपाक शकता म्हणजे कशे तरेन हे हांवें तर काल पसून तरी आयकलां की ताणें ह्या फावटी अशें केलां आतां माध्यमाचे विशय आयिल्ल्या कारणान कोंकणी मराठी प्रश्न येवपाक लागले स्पिकरान आतां अशें केलां की कांय असेंब्ली प्रोसिडींग कामकाजाची हें आसा फॉर एग्जाम्पल म्हणटा की एखादें बील एक्सेप्ट केलें जाल्यार तांची मान्यताय घेता पळय इंग्लिशीन तें कांय कोंकणी मराठींतल्यान करपाचें अशें तरेन जे ताणें एक सद्या प्रस्ताव मुखार हाडला आसा सो हातूंतल्यान आमी कांय बऱ्यो अपेक्षा करपाक शकता म्हजे वतान सभापती कडल्यान मुद्दे घेवया मुद्दे खुबशे जे मायनिंगाचे हातूंत उलयला रिजनल प्लॅनाचो एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा हाजेर प्रश्न आसतलेच पूण हातूंत विधानसभेंतल्यान कितें लोकांक एक इंडिकेशन येवपाक शकता विधानसभेची प्रोसिडिंग की रिजनल प्लॅना बद्दल सरकाराची कितें डिरेक्शन हय नवो रिजनल प्लान 6 म्हयन्यान तयार करतलो अशें सरकार पुन्हा सांगता परंतु तो 6 म्हयन्यान तयार 6 म्हयन्याचो पिरियड खूब म्हणजे काबार जावपाक खूब कमी दीस उरले आनी अजूनय डिसेंबर पर्यंत आतां पूर्ण करता अशें सरकार म्हणटा पूण त्या दृश्टीन व्हडल्यो हालचाली दिसना दुसरी गोष्ट अशें जाला की नवो रिजनल प्लान नासल्या कारणान कन्स्ट्रक्शन बिझनेसाचेर जो परिणाम जाला एक्झॅक्टली तो सामान्य मनशाक त्याचे परिणाम भोगचे पडटा म्हणजे बिल्डरांकडे पयसो प्रचंड आसा ते 1 वर्सय रावू शकता अजून परंतु बारीक बिल्डर भितून चेपताच आणि सामान्य जो ग्राहक असता तेकाय ते अनएफोर्डेबल अशें जाता सगळे प्रायसीस सो रियल इस्टेट वेवसायाचेर परिणाम हो रिजनल प्लानाचो जो घोळ सुरू आसा तातूंतल्यान जाला सरकारान 2-3 वेगळी सर्क्युलरां काडल्या आणि काही सांगड घालपाची जुने आणि नवे रिजनल प्लानचो प्रयत्न केला पण ते सुद्धा क्लियर ना ते सुद्धा समाधानकारक ना हांवें ते एक हे मेळिल्लें आसा सर्क्युलर तितून इतले अनक्लियर आसा की हो गोंधळूच वाडपाचो आसा आनी हो गोंधळ काही बिल्डरांच्या पथ्याचेरूय पडटा हांवें पळयलें सर्क्युलर कॉन्ट्रडिक्शन अशे तरेचे प्रकार 2001 आणि 2011 आणि एक रिजनल प्लॅन एक आसा म्हणजे 6 म्हयन्या सरकारान तयार करता म्हणला पूण फूल फाटल्या सरकारान केलो फूल प्रोसेस करून तो 6 म्हयन्या तसो शक्य ना तो म्हाका दिसता अशें की फाटलो जो प्लॅन आसा पळय कारण तो कोण आर्किटेक्ट बरोबर फिल्डांतल्या लोकांनीच केल्लो सो तातूंतले बरे आसता घेवन कांय कमी आसा ते त्रुटी पयस करून तो करपाचो विचार रुलींग पार्टी एज चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हे विधानसभेचे हे घेवन ऑपॉर्च्युनिटी घेवन हे दिवपाक शकता मायनिंगा बाबतींत बाकी कितलेशे जे म्हत्वाचे दिसता की कांय गजाली म्हाका सीएमान रिजर्व दवरल्या जे असेंब्लीकच अनाउन्स करता अशे तरेचे एक तुमकां दिसता कितें अनाउन्समेंट जातली हय निश्चित काही विशयांचेर जातले विशेषतः सरकारान जी माध्यमाचो प्रश्न सोडपा खातीर ती वर्नाल हांच्या अध्यक्षते खाला कमिटी नेमल्या त्या कमिटीचो अहवाल केन्ना येतलो ती कमिटी पूर्ण कॉन्स्टिट्यूट जाली काय ताजें कामकाज केन्ना सुरू जातलें हाजी घोशणा जावंक शकता कॉन्ट्रॅक्ट जे वर्कर्स आसा वेगवेगळ्या खात्यांनी फॉरेस्टान आसा 1,500 सुमारे हातून आसा PWDन आसा हांकां कन्फर्म करपाच्या दृश्टीन सरकार विचार करता ताजी घोशणा म्हाका दिसता करूं शकता उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी जी आसा HSRP ती सामकी कॉन्ट्रोवर्शियल ठरल्या खुबशे म्हत्वाची घोशणा खुबशे म्हत्वाचे मुद्दे हे विधानसभेच्या अधिवेशना मुखार येतले ताजी कितें तरी इंडिकेशन लोकांक मेळटली डिरेक्शन सरकार कितें घेवपाक सोदता विरोधक ताजे कितें भुमिका घेवपाक सोदता हे डिरेक्शन आमी येतली तर आमचो वेळ आतां सोंपत आयला थँक्यू सद्गुरू बाब थँक्यू सोयरू बाब फॉर कमिंग टू स्टुडियोज ऑफ प्रुडंट मिडिया आणि थँक्यू व्ह्युअर्स फॉर वॉचिंग बट keep watching Prudent Media, keep watching Journal Speak, and at the same time keep watching the live proceedings of the Legislative Assembly for the next 20 days from Prudent Media. Thank you for watching.